प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. नामान मरिये कोरपे बरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे चेस. वर्त्या पुरबायतारान आमकां मोरी माई सांगात दिता. आमी जायते फावटी म्हणटा मोरी माई कसलो सांगात आमकां दिता. नानंत तरान लोक उलयतना आमचो थोडे फावटी बावार्थीलो दंडळटा. पूण मोरये मायचो सांगात पळया मोगाचें न्हू. तिणें सिसांक कसलो सांगात दिलो आनी तसो सांगात आज आमकां ती दिता. धर्मदूताची कृत्यां 1 अध्याय 1 ते 8 आमी पळोवया. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत इथिओपिला जेजून आपलें काम सुरू केलें तवळतावन ताका सर्गार उबारून व्हेलो. तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मारिपात आपलें विंचून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयल्ल्या सरसंगती विशयांत हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवान जाला म्हणून सभा रुजवात आनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशयान तांचे लागीं उलयलो. एक फावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार ताणें जेरुसलेमांतले बायसन वचनाये बगार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन राव जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें त्या बसवण्या विशयान म्हज्या तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुवावन उदकाचें स्थान दिलें पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्थान घेतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मगेच्या भावान आनी भयणीनो, लुकाचो एवंजेल 1 अध्याय 36 to 38 पळयले जाल्यार कितें मोरी माय तिच्या सिसांक जेजूच्या सिसांक शिकयता. लुकाचो एवंजेल 1 अध्याय 36 to 38 आमकां बऱ्या तरान एक वर्ती जागवण मातनी वो आपुरबाय तरान आमच्या जिवनाक जाय जाल्लें बरेंपण दाखोवन दिता. आनी त्या खातीर आमकां हांगा अशें जालां 36 कितें म्हणटात. आनी पळय तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजटी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6 म्हयनो. कित्याक देवाक आसाध्य जाल्लें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची साकारण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरसिलो गेलो. जेजून आपल्या सिसांक गेत्सेमनी मळ्यांत आसतना कितें म्हळें. सिंपल तर आमी पळयल्यार जेजू म्हणा लागलो जागे रावा आनी मागा. ताचे खातीर मागोवंक ताणें सांगूं ना, मागा म्हणा लागलो. आनी अशें आसतना कितें ताणें एक इशारो दिलो, जागे राव म्हळ्यार वेट अँड प्रे. 2 वेट अँड प्रे. मोरये मायनी हेंच त्या सिसांक शिकयल्लें. मोरये मायनी बऱ्या तरान शिकयलें. आनी सीस सगळे सिमा पेद्रो आनी हेर सांगता आसतना तांणी कितें तांकां कळ्ळें, मोरी माय तांकां दाखोवन दिता जागे रावा आनी मागा. मोरी माय देवाचो संदेश तिचे थंय येता आसतना देवाचो बोडवो येवन म्हणा लागलो तूं एक आवय जाताली. घाबरली. कित्याक तिका एक मिस्तेर जालो. एक अहंकार चली कशी ती आवय जाताली, कशी ती गर्भेस्त जाताली हें तिका मिस्तेर जालो. त्या खातीर ती चिंता की एक साध्य हांव एक अहंकार आनी अशें आसतना हांवें एक देवाची आवय जावंक साध्य दी. आनी अहंकार आमकां कळीत आसा. देवाची आवय जावं दी कोणाची जावं दी ती गर्भेस्त जाली जाल्यार तिका पात्रांनी मातसो कायदो आसलो. आनी त्या देखून मोरी मायली घबरली. आनी कित्याक ती घबरली गी म्हळ्यार हें कशें साध्य जावचें. आनी त्या वेळार बोडवो येवन कितें म्हणा लागलो, हें साध्य आसा. देवाचो पवित्र आत्मो तुजे वयर येतालो आनी तूं एका पुता प्रासूत जातली. ताका इम्मानुएल म्हूण तुवें नांव दी जाय.
आनी अशें म्हणटाना देवाचो पवित्र आत्मा येता म्हणटा आसतना मरी एक पळया त्या पवित्र आत्म्या विशयान जायते वर्ती जाणवाय आसले म्हण येत. कित्याक पवित्र आत्मा येता म्हणटाना ती धैर्यान भरले. दुसरो जाल्यार तें कितें म्हणटाली कांय ना. पवित्र आत्मा येता म्हणटाना धैर्यान ती भरली आनी म्हणा लागली हांव जावन आसा चारांदासी सर्वेस्पराची. ताच्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं दे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. मरी माय कितें शिकयता आमकां. मरी माय पळया इल्ली रावली चिक्के. हे कितें ना म्हणून तिणें तो संदेश येताना आमचें रिएक्शन कितें आसलें ना म्हणचें आसलें. आमकां म्हणी त्या अवंकार प्रायर तो संदेश आयिल्लो जाल्यार आमी म्हणटा बिलकूल साद ना तें कशें जावचें म्हण सांगता आसलें. पूण मोरी माय हे कितें तिणें ना म्हणो ना ताचे बदले हें कशें साध्य जावचें. ताचो अर्थ वेट एंड प्रे. वेट एंड प्रे. तुमी जागे रावन मागा मागा. आनी अशें आसतना कितें गेलें तिका कळीत जालें तिच्या गर्भांत एक पूत जल्मांत आलो आनी तो पूत जल्मांत आसतना तो पवित्र आत्मा तिचे थंय येता आसतना तिणें कितें केलें संपूर्ण तरान तिचें सरेंडर देवा मुखार केलें. वेट प्रे सरेंडर. वेट प्रे सरेंडर. पळया कितल्या अपुरबाय तरान आमी केदाळाय हें समजून घेवंक जाय. आमच्या जिवनांत आमी वेट केलें जाल्यार जायतें बरें बरें. आज जायते जाणां वेट करूंक नाका. कितें म्हणा कितल्या तेंपान वेट करचें फादर. गेल्यान मात्र आनी काम तें मेळना फादर. वय थोडी जायती वेट करून काम मेळना. पूण तुज्या भुरग्यांक देवान चड वेट करूंक लावना न्हय. पूण तुका ती आवदी व्हडली दिसता. कित्याक म्हळ्यार तुवें चिंतलाय त्या आवदेंत देवान कितें म्हणी व्हडली अजापां गरजे आसतली. जायते जाणां मागोवंक येतात. मागोवंक येता. म्हणजे आनी एका टॉकान हांवें सांगलें मागोवंक तुमी येता आसतना फेथ बटन दामोवंक हांव तुमकां सांगतालो. हांव सांगतालो आनी थोडी विचारतात हांवें कितें वाचूंक जाय. पळय तें जावन आसा खंयचो फेथ बटन हांवें दांबी जाय. वाचूंक जाय म्हणटाना माग जाय. वाचिल्ल्यार मात पावना. आमी माग जाय. देवाचे उतराकाल आमी मागोवंक शिकत जाय. जायते जाण म्हणटात आमकां पयलें मागोवंक उतरलें. आतां जायते युट्यूबार आयिल्ले तुका आमकां मागोवंक कळीत आसा. तूं कशेंय माग ना म्हळ्यार तुका बायबल आतां दिल्लो मात न्ही. 2000 वर्सां पयल्यान तो बायबल आसा आनी अशें आसता त्या बायबलाची हर एक सतां आमकां कळीत जालीं जाल्यार इल्लें आमी समजून घेतलें जाल्यार आमी कितें करतले बलिश्ट जातले. ते दाडा आमकां कळीत जातलें फेथ बटन आमी दामच्याक. तर हो पवित्र आत्मा मोरये थंय आयिल्लो सिसान थंय आयिल्लो. हाका आमी कशें वलयता. ह्या पवित्र आत्म्याची 5 नांवां जेजूस तांकां दिता. कोणी न्ही जेजूस दिता. कित्याक हांव गेलो जाल्यार तुमकां आनात सोडचो ना. म्हज्या मजतदाराक हांव धाडटलो. मजतदारा धाडटलो. मजतदार ताचें नांव आतां आमी मुखल्या विशयांत येता विशयांत आमी पळयतले. पयलें नांव जावन आसा लुकास एवांजेल 12 अध्याय 49 वड. लुकास एवांजेल 12 अध्याय 49 वड. पळया कितें जावन आसा. कास्ट फायर ऑन दी अर्थ म्हळ्यार हांव ह्या संवसाराक उजो घालूंक आयलां. उजो घालूंक आयलां. तुमी चिंतूंक बरो हांव समाधान हाडूंक आयलो म्हण ना. उजो घालूंक आयलो. कसलो उजो मेळ्ळें आसलें सक्कडी तें भस्म जावच्याक लासून वचो उजो घालूंक हांव आयलां. त्या तुका आमी पळयता उजो कितें करता तो सगळें लासता. त्या खातीर जॉन बॅप्टिस्ट कितें म्हणा लागलो हांव तुमकां बावतिस्म दितां उदकान पूण म्हजे उपरांत तो कोण येता पळय तो तुमकां बावतिस्म दिता उज्यान आनी पवित्र आत्म्यान. उज्यान म्हळ्यार त्या पवित्र आत्म्याचो उजो. पवित्र आत्मंत उजो आनी तो उजो तुमचे थंय येता आसतना
कितें करताले सगळे मेळे आसले लासून काडून तुमकां तुमचें तें आसलें भें लासून काडटाले, तुमचें तें आसलें निराशपण लासून काडटाले, तुमचें तें आसलें डिप्रेशन लासून काडटाले, तुमचें तें आसलें कन्फ्युजन लासून काडटाले आनी तें मात्र न्ही तुमचें तें हेर कितेंय नाका जाल्लें उणेंपण आसा तें सगळें लासून काडटाले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमकां त्या देखून जायते फावटी आमकां तें कळीत जायना आनी शिस्स तें वयल्या कुडान बसोन आसतना ते भियान आसले, तांचें तें धैर्य नाशिल्लें, भियान भितर आसले आनी अशें आसतना कितें केलें तांचें तें जायते व्हडली एम्बिशन म्हणटा आमी, व्हडली एम्बिशन आसतना कितें जाता नानंत तरेचे ह्या लौकीक संवसाराचे वडण्यो आमचे थंय आसतात. म्हाका तें जाय, म्हाका हें जाय आनी तांकांय तें आसलें. थोड्यांनी चिंतलें कोण ना आमी जेजू सांगाता गेले जाल्यार आमकां एक मंत्री मंडळाचे मंत्री तो करतालो. आज तुमी पळयतात एक मंत्री जावचे कितले पुरो वच धाडटात न्ही गे. एक ल्हान तालूक पंचायत इलेक्शनांतूच विन जावच्याक कितले पुरो आपे सारतात. कित्याक की म्हळ्यार ते कितें करतात ते संपोवनदारान तांतूं फायदो मेळच्या खातीर स्वार्थीपणांत जियेतात. तशेंच हे चिंतताले स्वार्थांत हे जियोंक चिंतताले म्हाका तो पोस्ट जाय, म्हाका हो पोस्ट येता कोण. पूण जेजूच्या मंत्री मंडळांत कोण ना की तो पोस्ट हो पोस्ट म्हणना. जेजून सांगिल्लें वय पेद्रूक तुका हें बापानंत उकडापें केलां मात न्ही तूं जावन आसा कडप, तुज्या वयर हांव म्हजी इगर्ज बांदतालो. पूण इगर्ज बांदच्या पयलें पेद्रूक संपोवनदारान ताणें त्या मट्टा काडलें, लेवला काडलें. तो खंय वयर आसलो जेजूचे व्हरतो म्हूण तो चिंतून आसलो. जेजून ताका त्या लेवला काडच्या म्हणसर ताका ते सावी दिवंक तो तयार नासलो. कित्याक ताका कळीत आसलें हांवें सावी दिलो जाल्यार हो हेरां वयर अधिकार चलयतालो, तांकां जायतें शोशण करतालो. त्या खातीर ताका त्या प्रमाणें ताचो इगो अहम भाव आपणे सम्यान संपोवनदारान धरणीक सामा केलो. ताचे उपरांत ताका उठयलो, तशेंच पवित्र आत्म्यान ह्या सिसांचेर देंवल्या तेन्ना उज्याच्या जिवांनी देंवल्या तेन्ना ते कितें जालें बलिश्ट ते जाले आनी आमचें थंय जायते फुडें कितें आसता कोणाचो पावर आसता सगत ह्या जेवसारान आमच्या थंय त्या पातकाची सगत घाल्या, लैंगीकपणाची सगत वायट सगत घाल्या, हेरांक द्वेषुंची वायट सगत आमचे थंय आसा. आनी ते तसली सगत आमकां गोमट्याक कशें जर अर्ण दितात पळय तशें आमचें जिवन ते अर्ण दोन आसात. एकलो कॉलेज स्टुडंट अपुरबायतरान ताची कॉलेज आसतना ताका कितें केलें म्हळ्यार ताका नाडलें. कितें नाडलें ताका ड्रग्सा खातीर नाडलें आनी तो इल्लो खाण सुरू जालो. तुमकां कळीत आसा जायते फावटी हे ड्रग्स दितना कितें करतात पयल्याक 2-3 फावटी फ्री दितात, आपयतात. म्हाका मेळोंक गेली जायतीं जाणां म्हणटालीं पयलीं आमकां पुरो फ्री हांव म्हणटालो इतलें ताका मोल आसा तुमकां कोण दिता तें पयलें ना. पयलें 2-3 फावटी फ्री मेळटा मागीर मात मेळना. मागीर आमकां तें क्रेविंग स्टार्ट जाल्या उपरांत आमी घरा आसलें तें हें सोरपणां सुरू करता. त्या देखून हे ड्रग एडिक्ट्स कोण आसात पळय ते सबस्टन्स अब्यूज म्हणटा आमी ते कितें करूंक की तयार आसात. कित्याक तांच्या थंय त्या पातकांची आनी जेवसारची विदोवळी तांकां अर्ण दिता, तांचें जिवन मोठवें करता. त्या खातीर तांकां सुडाळ अपुरबायतरान न्यायनितीचें जिवन करूंक कश्ट मारता. त्या देखून तांणी थोड्यांनी जायते जाण सोरचें आसा. कितें जाल्यार व्हड न्हय सोरल्यार धरल्यार मागीर पळया म्हणल्यार बरी ते सोर न्हू तांचे लौकीक कुडीची तान ते बगयतात ड्रग्सो धरी. हो स्टुडंट ड्रग्साक वळख जालो मात न्ही हर एका दिसा ड्रग्स ताचे क्लासी पुरो पॅरलायज जाले, ताचे क्लासी तो वचनासतना जालो आनी अशें आसता खबर आवय बाय गेली. ते स्ट्रिक्ट पेरंट्स ती दोगांय गेलीं आनी वचून पळयतना कितें प्रिंसिपलान ताका सांगलें तुमचो भुरगो फुल्ली ड्रग्सांत एक जाला आनी अशें आसतना ती धापूड तुप ताका काणोवन डिवायन रिट्रीट सेंटर पोट्टाक आयली
पोट्टाक घेवन वो एक 2 दीस ताका ताका एक समाधान मेळना नासलें. एक दीस तो आमचो डिरेक्टर आसलो फादर अगस्टिनाच्या ऑफिसाक गेलो आनी खांपोंक सुरू जालो. म्हाका तोडवंक तांकां म्हणा लागलो. कितें तोडवंक तांकां म्हाका ड्रग्सान आतां साथ दितना म्हणा लागलो. आनी पात्रांव म्हणा लागलो तें हांगा जायना, तुवें ताच्या बदलाक देवा कडेन माग, तुका सकत दिवच्या. आनी पात्रांव म्हणा लागलो वस माग. आनी वो गेलो मागलो आनी क्रमेण एका हप्त्यान दिल्ली बदलावण सुरू जाली. 2 हप्ते रावंक विचार लागलो. आनी अशें आसता पात्रांवान ताका परमिशन दिलें, तुका कितले हप्ते जाय तितले हप्ते हांगा राव. कित्याक एकलो बरो जायत जाल्यार कितल्या अपुरबाय तरान घराणें सुदारता आनी हेरूय सुदारता. ती कॉलेज ड्रग्साचे हड्डो जाला खंय. आनी अशें आसता कितें जालें, वो 4 हप्ते रावलो डिवायन रिट्रीट सेंटर. 4 हप्ते रावतना वो संपूर्ण त्या ड्रग्साक विसरलो म्हणयत तातूंत वो भायर आयलो. भायर आयलो उपरांत कितें जालें, आतां वो फाटीं वेता आसतना थंय आसले स्टुडंट ड्रग एडिक्ट सोडटा ते, पूण हो बरो एक निचेव करून गेलो. हांव बिलकुल ड्रग्सा पडचो ना. पळय वो निचेव आमकां भोव गरजेचो. जायतीं जाणां आमी वेता हांव रेतेर करता हांव मागता हांव, पूण त्या मागण्याक प्रमाणें आमी चलना. मागण्या करतना एक निर्धार आमी काडना. त्या देखून आमचें कितें जाता, आमी मागचें थोडे मागोवन बरें जाता. सोरो सोडतात. जायत्या जाणांनी ते परमीट आसली सोऱ्याचे बार आनी रेस्टॉरंट परमीट आसली सोडून दिल्या. ते तितले सुलाभ न्हय. पयशे करचे व्याप्त आसतना तितून सोडून दिताय. कित्याक म्हाका उडास आसा, डिवायन रिट्रीट सेंटर आयिल्लो एकलो तरणाटो काजार जालो. 2 भुरगीं आसात, चेडवां भुरगीं ल्हानशीं. आनी तो अशें उलयतना म्हणा लागलो, फादर म्हजें सिच्युएशन मस्त डिफरंट जालें. कसलें डिफरंट जालें म्हळ्यार, म्हाका एक बार आनी रेस्टॉरंट जालें, जायतो सोरो विकतालो गोंयांत. पूण केन्ना हांव ह्या रेतीर आयलो त्या वेळार म्हाका कळीत जालें तें एक मुर्तार आनी म्हाका एक तराचे हेरांची घरां हांव पाड करता विबाड करता, तेन्ना म्हाका बरें जावचें ना म्हूण म्हाका कळ्ळें. तें तुवें कितें केलें? तो म्हणा लागलो गेलो म्हजें सगळें बार आनी रेस्टॉरंट हांवें क्लोज केलें. आनी तुजें दीस पडटा ग्रासाक, फादर आज म्हजे कडेन एक सिंपल रेस्टॉरंट आसा, तातूंत थोडो यार जाता, फीश करी रायस, तितल्यान म्हजें आज रेस्टॉरंटाचें, दुसरें कांयच. हेरांचें घर विबाड करून हांवें कित्याक व्हडपणान जियेजय. हेरांचें घर विबाड करतना देवी म्हाका बरें करचो ना. पळय तो कसो म्हणटा. आनी अशें आसतना तो म्हणा लागलो हांवें अशें करन म्हज्या जिवान बऱ्या तरान हांव जिवन आसा. तर हांव ताका विचारलें तुगे दिसा सदां कितले प्रॉफीट आसा? तो म्हणालो 1000 to 1500. तें मस्त पुरो फादर म्हणला. आज हांव सुखी आसा, संतोशान आसा. वो कॉलेज स्टुडंट पार्टीक गेलो. पार्टीक गेल्ले उपरांत कितें जालें, थंय ताणें नाडलें. थंय सोडटा ते गेल्ले उपरांत ताणें नाडून सुरू केलें आनी अशें नाडलें गी हाका बारीक कश्ट जालें. पूण वो सोडून दिवंक तयार नासलो. कित्याक वो गटायन भरलेलो, पळयत आत्म्यान सक्तेन भरलेलो. पळयत आत्म्यान सगळ्या ताका म्हणटाली ना तूं पार्टी वेसो नाय. आनी अशें आसता ताणें विचारलें तूं अशें रावंक तुका कोणें कारण? ताणें म्हळें हांव DRC पोट्टाक गेल्लो आनी थंय गेल्ल्या त्या दळा असलें एक नॉवल घडलें आनी म्हजें थंय त्या ड्रग्साचे क्रेविंग्स म्हजें हांवें उमटून काडलें. आनी ते म्हणूंक लागले आमकां त्या जाग्यार वचूंक जाय. जायते जाण डिवायन रिट्रीट सेंटर पोटाक आयले आनी त्या रेतीर बघितार जाल्यार थोडे 2 हप्ते, थोडे 3 हप्ते, थोडे 1 हप्तो अशें जायते स्टुडंट येवन एक स्टुडंट ड्रग फ्री जालो. ताचे उपरांत ह्या चर्क्यान कितें केलें पळय, वो वचून जायते भुरगे सांजेर क्लास सुटिल्ले उपरांत पार्कांनी वचून थंय वचून हांगा वचून ड्रग काण येताले. ह्या वेळार ह्या भुरग्यान कितें केलें, हाणें एक प्रेयर ग्रूप, सिंग सॉंग ग्रूप म्हळ्यार प्रेज एंड वर्शीपाचो ग्रूप आराम केलो. आनी त्या ग्रुपाक कोण सकट ड्रग्स सोडला पळय ताणें डिवायन पोटाक येवन रेतीर केल्या पळय ते सगळे जॉयन जाले. तांकां रूम एक नासलें. कित्याक 4 वरां तांची क्लास सुट्टाली कॉलेज आनी त्या वेळार तांकां एक रूम म्हूण नासलें. कित्याक वो सपरेट एक विभाग ताणींच आराम केल्लो. पूण आनी त्या रुखामळार रावन तांचो एक ग्रूप केलो, प्रेज एंड वर्शीप केलें.
वजान रांदणी हाडली आनी पुरा ते एक ल्हानशे एक मिनी पवी सभे पर्यंत ताणें केले. आनी अशें आसता चड आनी चड स्टुडंट्स येवन परिवर्तन जाले. चड आनी चड स्टुडंट त्या जाग्यार आयले आनी त्या प्रेयर ग्रुपा संग ते एक जाले आनी ताका ताणें एक नांव दिलें होप म्हूण. होप HOP. आनी तो कोण लीड आसा पळय तो बारीत घालतो. तो आपले व्हडपण दाखयनातलो. हेरां मुखार आपूण व्हड म्हणून कांय लेखिनातलो. ताणें आराम केल्लो तो ग्रूप जाल्यार तो सगळ्यांक मोगान पळयतलो. अशें म्हणटात की त्या कॉलेजींत 90% ऑफ द ड्रग्स आज रावलां कोणा जावन सुरू जालें. ह्या एका रेतेरी गेल्ल्या तरणाट्या जावन सुरू जालें आनी आजुनी ते ड्रग्सा विणे जियोंक सांगतात म्हणून दाखोवन दितात. तर मुखाच्या भावनेन पळया कशें वर्त्या तरान पवित्र आत्मो तो उजो ताचे थंय लासतना सगळें ताचें थंय आसलें तें उणेपण ताणें भरती करून दिलें. दुसरें नांव पवित्र आत्म्याक जो संजय चॅप्टर 16 वर्स 13 कितें म्हणटा. स्वताचो आत्मो तुजे थंय येतना सत कितें म्हूण उगडापें करतालो. जायत्या जाणांक सत कितें म्हणलें उगडास येतना. आनी अशें आसतना आमच्या जिवनांत आमी कितें करता जायते फावटी चंचल जाता. म्हज्या जिवनांत कितें देवाची खुशीकाय म्हूण आज इतली आयिल्ली आनी म्हाका म्हणूंक लागली म्हजी धूय एक बरें धाकटेर फादर ताका एक धाकटेर मेळ्ळा आनी हांवें दोगांय सांगात येता आसतना कशें काजर रावत फादर. हांवें म्हळें कशें काजर रावत म्हणून आमी देवा कडेन विचारूंक जाय. वय फादर तेन्ना हांव विचारूंक आयली तुमचे कडेन. तर हांवें तिका एक 3 वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी म्हळें तूं देवाक खाल जावन ताका समा सारकी जिणे जियेत आसतना नव्यान बदलावण करून तुजे जिणे आपुरबाय करता आसतना देवूच तुका ताच्या वर्त्या जिविताक पायतालो. मात्र न्ही कितें तो शिकोवन दितालो. देवूच शिकोवन दितालो. तेंच ताच्या वर्त्या जिवितान पायता आसतना तो कितें आमकां शिकोवन दितालो. आमी देवाच्या ससायन जियेत आसतना कितेंच उणें आसल्यार तो बरें दिता. रोमाकारां बरयलें पत्र 12 अध्याय 1 आनी 2 ओळ आमकां कितल्या बऱ्या तरान सांगून दिता पळया. वय 12 अध्याय 1 आनी 2 ओळ पळया. तर भावानो देवान आमच्या वयर दाखयलेली व्हड काकुतीची उगडास कारण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी जाय. हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. पळया बदलाक तुमचें मनां नवीन जावं तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. पळया तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात. कोणा कोणाडेन वचून विचारचें म्हणना. पवित्र आत्मा येता आसतना सगळें सत तो आमकां उगडापें करता. त्या देखून जेरेमियाचो ग्रंथ चॅप्टर 29 वर्स 11 आमकां म्हणटा कितें म्हजें एक योजन तुज्या खातीर आसा. म्हजें एक योजन तुज्या खातीर आसा. आनी कितें देव सगळें आमच्या बऱ्याक करता सराक करता. तुज्या जिवनांत तुवें जांगुर पातक केलां पूण देवाक तें समर्पण दिवचें. आमी देवाच्या हातांत एक हँडीवर्क म्हणटा आमी. फकत एपेजकारां बरयलें पत्र 2 अध्याय 10 ओळ कशें एक मडकी करचो तो मडकी आपुरबाय तरान तो तापून ताका शेप दिता की तशें देवी आमकां त्या तरान बरी जिणी जियोंक शेप दिता. त्या खातीर आमी भिवचें नाका. एकलो मानेस्त आयिल्लो मोगाचें न्हू आनी ताचो पूत मरण पावल्लो 27 year old आनी ताका काजर जावच्या एक चली तयार जाल्ली आनी सगळें ताणें पळोवन दवरलें आनी काजराक मात दीस बाकी आशिल्ले.
पूण ताचो बापूय येवन मेळटाना तो म्हणा लागलो, देवाची कुशयेक हांव गालतीमान घालतां आनी म्हज्या पुताक ताणें व्हेलां तर ताका एक बडव्याची गरज आसली. तिसरें नांव कितें? जुआंवो एंजल चॅप्टर 14 वर्स 16 आमी पळयता जाल्यार ताका कितें म्हणटात? आनी एडवोकेट म्हळ्यार तुका एक मजतदार पॅराक्लीत म्हणटा आमी. ते मात न्ही कम्फर्टर, तुका बुजवण दिवचो. पळय कितलीं नांवां आसात ताका. आनी तो कितें करता? तो आमकां जाय जाली बुजवण दिता. आमकां तो वर्त्या तरान पोटलोवन धरता. कशें एक आवय आपल्या गायेल्या भुरग्याक रडच्या भुरग्याक पोटलोवन धरता गे, ताचे वर्त्या मापान तो पोटलोवन धरता. एका घरांत जायते प्रॉब्लेम आसले आनी ह्या वेळा ती कितें कर लागली, ते प्रॉब्लेम काडून आनी एका घरा गेली आनी प्रॉब्लेम कितें? एकामेकाडे झगडे. तांचे कडेन इल्लें न्याय नीत करया म्हणून त्या घराक वता आसतना त्या घरान आमच्याकी चड झगडे. आनी ही म्हणा लागली, देवा आमचे प्रॉब्लेम आमी काडून हांगा आयले जाल्यार हांचे प्रॉब्लेम आमचे की व्हड आसा. जायते फुडें आमकां कळीत ना, पवित्र आत्म्या लागीं आमी वचनासतना हांगा थंय जावची गरज ना. तूं कितें म्हणटा? तुवें आमसरचें नाका, वेट आमसर नाका. आंतोनिया पादुआ तो एक फ्रायर जावन आसतना तो जायती असर करतालो. अशें आसता तो सुपिरियर ताका म्हणा लागलो, आळे आंतोनी म्हजें परमिशन तुका जाय नाजाल्यार तूं असर करूंक जायना. ह्या वेळार आंतोनी तो बारी सरळ आनी तो म्हणालो जायत हांव तुजें परमिशन करना. आनी अशें पादुआचे कॅथेड्रल बांदून हाडलें. तो चलोवन वतना थंय वयर जावन कितले म्हळ्यार वयर जावन एकलो कामाचो स्लीप जावन पडचो ताका दिसता. अयो तो सकयल पडलो जाल्यार गेलोच. आनी आतां कितें सांगलां ताका, तुवें सकयल हाडचें बरी ना, कित्याक सुपिरियरची परमिशन ताका मेळोना. आनी ह्या वेळार तो कितें करता? तो ताका तेंत सस्पेंड करता, वाऱ्यार सस्पेंड करता. सीदा येता, सुपिरियर सांगता, एक मनीस कन्स्ट्रक्शन कामांत आसलो, तो पडटना ताका तुवें म्हाका सांगलें अजापा करूं नजो म्हणून हांवें ताका थंय सस्पेंड केला. आतां ताका सकयल हाडयेत ही. सुपिरियर नॅचरली कितें म्हणटालो? हाडयेत. पळया कशें कम्फर्टर, कशें हेल्पर. आनी ह्या वेळा सुपिरियर म्हणला जायत ताका सकयल हाड. आनी आंतोनी गेलो आनी ताका म्हणा लागलो सकला ये, स्लोली ताका सकयल हाडी लागलो. पळया कशें ते एक देवाची मांडावळ अशी चलता की देव आपुरबाय तरान तें सांबाळटा. चवथें नांव पवित्र आत्म्याक जुआंवो एंजल 4 अध्याय 14वी ओळ ताका आमी कितें म्हणटा? ती वर्ती झर, स्प्रिंग ऑफ वॉटर म्हणटा आमी. ते हें केल्या दळा ती म्हणा लागली समारीची स्त्री, तुवें म्हज्या कडेन उदक इसारचें गे, तूं एक जुदेव. आनी जेजू म्हणा लागलो, तुका कळीत ना कोण तुज्या कडेन उदक इसारता. आनी ताणें दिल्लें उदक तुवें पियेलें जाल्यार सस्नाक तूं जियेतलें. आनी तसलें जर देवचें उदक तें जर. आनी तसली जर आमचें थंय वळोंक जाय. वळटा आसतना सगळें बरेंपण आमकां मेळटलें. आनी 5वें नांव जावन आसा देवाची सगत, पावर ऑफ गॉड. आमी पळयलें धर्मदूताचे कृत्यां चॅप्टर 1 वर्स 8 पळयलां पावर ऑफ गॉड. तर कसलो तो पावर? तो पावर बेश्टें अधिकार असो न्ही, वायट करचो न्ही. तो पावर मोगासो पावर ऑफ गॉड. तो मोगासो जावन आसा. त्या देखून वर्त्या तरान ही 5 नांवां पळयतात आत्म्या दिल्लीं. आनी त्या बरी मोरी माय आपल्या सिसांक पवित्र आत्म्या घेवच्याक तयार करनासली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोरये मायन दिल्लो संदेश वर्ता तर आमी घेवया. वेट, प्रे, सरेंडर. आमच्या जिवनांत आमी हें करता आसतना जागृत रावया, जागीन जाया. कित्याक सांत पेद्रूय आमकां म्हणटा 5 अध्याय 8 आनी 9 वळीन जागीन जाया, जागृत रावा. हांगा कितें म्हणटा मोरी माय? राखून राव, माग आनी समर्पीत कर तुजें जिवन. तसलें जिवन मोरी मायच्या हातांत मातनें आसा. जेवच्या हातांत आमी समर्पीत करतना सगळें ह्या सप्टेंबर म्हयन्यांत मोरये मायक आमी मान करूंक वर्त्या तरान फुलां काणकोण येता. तशेंच दुखे सभेच्या 9व्यान आमी करता.
सगळ्यां करता आसतना मोरयेमायचो म्हयनो म्हणून आमी तो सांगयात आनी ह्या मोरयेमायच्या म्हयन्यांत जायत्या जाणांचे बावार्थ आनी सोडोवंक जायते कार्यां आमचे थंय आसात. त्या खातीर देवाक आर्गां दिवया, देवाक आभार मानया. मोरयेमायच्या व्हरत्या मजतीन आमी सदांच देवाचें भुरगीं जावन मोरयेमायन उणें आशिल्लें भरती करून दिल्या बरी आमच्या जिवनांत ती उणें आशिल्लें सगळें ती भरती करून दिवन दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सगळ्या आमच्या टिमाक देव आनी टिमाक देव राखोवन दी आनी तांणी करची सर सेवा देव मेस्सोवन तांणी मेस्सो सारकें देव मानवा सारकें जिणी जिवोवच्याक देव तांकां आदार जावं दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.